सगळेच वंदे मातरमाचे मिनींग जे आमचे पर्यावरण राखपाक जाय, आमची आवय आमची गोंय जे पड आज चलता सिटिझना विरुद्ध एंटी पॉलिसी जे ह्या सरकारान हाडलेले आसा हेजे विरुद्ध म्हाका दिसता आमी ह्या सरकाराक एक्सपोज केले. गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न आसलो की हिस्ट्री रिरायट करपाचो, अटेन्शन डायवर्ट करपाचो आनी त्या वेळार ड्युरींग द डिबेट मुखेलमंत्री बरो रागार जालो, धांवोन येयलो, बरो रागार जालो. आनीक आज मकर संक्रांती आनीक मकर संक्रांतीचो मंत्र वेगळोच. मकर संक्रांतीचो मंत्र तीळ घेया, गोड घेया आनी गोड गोड बोला. आता हे मंत्र कालचें पयरचें सरकारान सोडून दिचें. ते पयलीं कितें केलां आयचो मंत्र जो मकर संक्रांतीचो आसा सो लोकांक तीळ दिया. म्हणजे कितें, आमची शेतां आमचे भाटां जे आज कन्वर्जन जाता तें बंद करा. लोकांक गोड दिया. गोड दिया म्हणजे आमचे दोंगर कापपाचे प्रयत्न आहाय ते बंद करा. लोकांक सेफ्टी दिया. भुरग्यांक युवकांक जॉब दिया. करप्शन बंद करा. मागीर सगळे गोंयकार मेळोन जो आयचो मंत्र आहा तेजेर आमी सगळे गोड गोड उलयतले. तर मुखेलमंत्री लागीं हांव मागतां की आज ज्या पद्दतीन विधानसभेन जो म्हाका दिसता इट सिम्स टू बी लायक अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. द वे क्वेश्चन्स आर जस्ट डायवर्टेड अंडर नो सेक्शन. देर सिम्स टू बी नो डिबेट. दे डू नॉट वॉन्ट टू डिबेट ऑन इम्पॉर्टंट इश्यूज लायक बर्च. They do not want to debate on several issues. I think today as well there is an opportunity to discuss. Let us hope that this government has the will to discuss on this tragedy that happened and 25 innocent lives that were lost for no fault of theirs. We will make sure that through various mediums, as on the employment front, of the job scams and whatever, that we will highlight these issues in the interest of the people of the state. युरिबा कोल हँडलिंग ते ऑन लिमिट हा म्हटला नसलो. कसली लिमिट रे, सगळे इतले मोठे जाले मरे. कितले खाता रे बाबा, कांयच ना. इसी ना काय ना. यो इसी ना काय, इतले मोठे जाले ते बारीक जाले. हे म्हाका दिसता इसी नासतना ऑलरेडी एक्सपोज द गव्हर्मेंट विदाउट द कन्सर्न ECs. MPTs become a state over a state, and these are things that are not in the interest, right? Complete violation. Yuri, 52 names that came in the Birch tragedy now. More 52 names. Lot more. And who is the political person who is involved? Who is taking the political risk? Has that name come? Has that name come from the cabinet? Who has to resign? Has that name come? That is more important rather than these scapegoats. So you mean to say there is a political invention? You don't think so? Someone needs to take the moral responsibility, and 25 people die when there is a panchayat secretary and sarpanch made like a scapegoat. They are small players. There are big players. These players we will expose. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.